आम्ही आता असा आमच्या दाडाच्या वाडी सवानार हांगा तुम्ही हांगा पळयता कितले हांगासर उदीक भरलेले आसा आणि लोकांक खूब हांगासर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आणि काल अक्षरशः रात्री 11:30 वाजता हांगासर एक गाडी सवानार पुलार हांगासर पडलेली आणि ताका काय जावंक ना। मातशी गाडी डॅमेज जाल्ली आहा। सगळ्या लोकांनी हातबाल लावन गाडी हांगासर भायर काडलेली आसा आणि हांगासर तुम्ही पळयतात की हांगासर लोक अक्षरशः वाट पळयता हांगासर केन्ना पाणी खाली येतले ते। सो हांगासर परतून तुमकां दाखयता कितले हांगासर उदीक भरलेलें आहा। हांगासर रोड सुद्दां दिसना, हांगासर सामके ब्लॉक जाल्ले आसा। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जाता तितलो तेंच्यांनी हांगासर एक बरोसो पूल बांदचो। दहा बारा वर्सां आमकां उदीक सकाळी येनासलें, बुट्टी आमी पळोवनासली। पूण आतां हो पंप आसून सुद्दां येदो व्हडलो पावस पडला म्हणून हें उदीक येयलां। काल दनपारां उदक येयल्लें आनी आतां परत राती येयलें आनी परत आतां सकाळी येयलां। आमी कितें केलां, आमचो माल आहा तो गाडयेन घालून दवरला आनी काडूंक ना। आनी आमकां हांव थँक्स म्हणटा ते जे पंपवाले जे आसात ते आयज 3-4 दीस जाले 24 अवर्स ते आपली ड्युटी बजयतात। दोन पंप चालू आहा तेंचे आनी ते पंप चालू आसल्या कारणान उदीक सगळें भायर मारता। ते एक जर कितें जर प्रॉब्लेम जर जायत जाल्यार तो पंप जर बंद पडत जाल्यार तो पंप जर बंद पडत जाल्यार आमकां सगळें उदीक वयर येतलें। सरकारान आता तरी जागे जावन मातशी ह्या रस्त्याक मातशी हायट दिवची आनी मातशी आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो। ओके, खंय म्हणजे तुमी खंय हायट ह्या रस्त्याक हायट दिलेले जाता? रस्त्याक तारी कडेन थंय मातशें तारीर म्हणटा न्हू आवडटा वयता थंय मातशें रस्तो भितर आहा ताका मातशी 1.5 मीटर हायट दिल्यार मातशें उदक कमी जातलें आनी आमकां मातसो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जातलो। ओके, तूं कामाक वचपी? तूं खंय वचपाक जालो? तुम्ही कामाक वचपाचे? आमी कामाक वचपाक। ओके, मागीर केन्ना कालच्यान तुमी हांगा आसा? कालच्यान आमी हांगाच आसा, आमकां वचपाक पसून मेळना आनी उदक वचपाक मेळना। हांगा दुसरी स्कुलाची सगळी उरल्या उदक देंवतलें अशें दिसना आयज। उदक देंवपाची अशी कांय चालू आसा। स्कुलाची भुरगीं सगळीं हांगा गांवांत येयल्या, तेंची स्कुलान तेंच्या सांगला आमी वचपाक मेळचें ना म्हणून भुरग्यांक। तरी सरान सांगलां तेंकां कशी तरी हांगा स्कुलान पावय म्हणून। कशी व्हरपाची तेंकां हेच्या फुडें वचपाचें सगळें भायर सरोन येता म्हणून हेच्या फुडें काय गाडी व्हरोंक मेळना। म्हणजे आता ह्या गांवाचो म्हणजे वाळपय बी सिटी कडेन बीन काय आता संपर्क उरोंक ना? 10 दीस जाले आयज उदक आसा हांगासर। आमच्या इस्कॉलान भुरग्यांक वचोंक गावना, येवंक गावना। आमचे भुरगे कामाचे वयतात, अर्देसून पडतात, आमी कशें वचपाचें आतां? हे देवूळ हांगा बांदलेल्या उदीक हांगा देवळान येवंक ना पूण आयज येयले हांगा। हे पळय दोंगराचे गुणे पळय हांगाच्यान सकयल पडल्या आनी थंय तेंचें घर चुकलें मातशें। वयल्यान ते गुणे ते पळय गडगडाट येयल्या। आज सकाळी 7 सुमार आमकां कॉल येयला की उसगांव सगळी घरां बुडलेली आसा। इमिजिएटली पोंडा फायर स्टेशन टीम, मन बहादूर ठाकूर फायर फायटर, लिडिंग फायर फायटर सुभाष नायक, फायर फायटर जितेन भंडारी आणि मजुरुद्दीन शेख ड्रायव्हर ऑपरेटर आम्ही इमिजिएटली पॉइंटार गेले आमची बोट घेवन आणि टोटल 19 लोकांक आम्ही रेस्क्यू केले आणि सेफ प्लेसीर तांकां शिफ्ट केले। सेम थिंग खांडेपार परत आम्ही
खांडेपार बागान म्हणटा थंय आमकां परत कॉल येयलें आमी थंय येवन ते कोणाची प्रॉपर्टी बुडल्या ती सामान सगळें जाण रेस्क्यू करून तेंची प्रॉपर्टी सेव केल्ली आसा. सो मेजर खंय फ्लडिंग जाला सध्या आतां मेजर पार्ट फ्लडिंग म्हणटा तो नेस्ले कंपनी कडेन खुर्सा कडेन म्हणटा थंय. कितल्या लोकांक म्हणले थंयच्यान रेस्क्यू केले? टोटल आमी थंय 19 जाण लोकांक रेस्क्यू केले तितले. सो तांकां खंय शिफ्ट केल्ले आसतात? तेंची जी नेबर जी आसा आनी तेंचे रिलेटिव्स आहा तेंचे नेबर तेंकां थंय शिफ्ट केल्ले. सो आनी कितें मेजर कॉल्स तुमकां आतां मेजर कॉल्स म्हटल्यार फूल फोण्यान झाडां पडिल्लीं आसा ती ऑलरेडी आमच्या बाकीचो स्टाफ आहा ती क्लियरिंग करपाक चालू आसा.